Jiggy Biggy Tara, powered by MCC Bank. सवार हप्त्यात तुम्ही आमच्या या कार्यक्रमाक भरपूर मोग दिवन आसला देखून तुमकां समेस्त वीक्षकांनो म्हजो नमस्कार आणि प्रणाम. MCC बँक लिमिटेड जिगी बिगी तारा सीझन 2 या नव्या एपिसोडाक तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत. यू प्रॉब्ली सिटिंग ऑन युअर काउच वा जावंक प्रो तुम्ही तुमच्या रुमांत आसात, लिव्हिंग रुमांत आसात, कुटुंबा सांगाता पळोवन आसात वा तुम्ही ऑन द मूव पळोवन आसात. बट थँक्यू तुम्ही दायजी वर्ल्डाक तुम्ही भरपूर मोग दिल्याक. प्रत्येक जावन हांगासर talentoon भुरगीं येवन पावलांत आमच्या जिगी बिगी ताराच्या सीझन 2 वन वॉज अ बिग सक्सेस अँड ऑफकोर्स वीव गॉट सीझन 2 आनी हांगासर सीझन 2 दुसरो रावंड आरंभ जाला. खंयसर सबार भुरगीं ऑडिशन्स जातावन पयलो रावंडांतल्यान दुसऱ्या रावंडाक येवन पावलांत अँड दे आर हियर विथ सो मच प्रेपरेशन. तुमी हांगासर कितली विभिन्नता पळोवन तुमी सकल्यात. जावं पुरो भुरग्यांचे टॅलंट, जावं पुरो भुरग्यांची तयाराय, जावं पुरो तांणी विंचल्ली पदां आमी सबार वर्सां आदीं आयकल्लीं पदां आमकां परत आयकूंक मेळ्ळांत. सो दॅट्स ए सो मच अबाउट आमच्या भुरग्यांत आसची ती अतुराय आनी तांकां जे कोण ट्रेनिंग दिवन आसात वा जे कोण तांची मालगाडी जावन आसात दे आर ऑल्सो पुटिंग इक्वल एफर्ट्स टू मेक शुअर दॅट द किड्स आर गिविंग देअर बेस्ट. ती पदां जे कोणें घडलांत अँड एवरीबडी हू इज मेड दॅट सॉंग पॉसिबल तांकांय तांचोय आमी उडास काडूंक हांगासर हो एक अवकाश आमकां मेळटा अँड दॅट इज द ब्युटी ऑफ मोस्ट सर्टनली जिगी बिगी तारा. देखून हांगासर तुमकां आनी राखयना पयल्यान पयले मोगास येवकार मागता. मुखार संच्या आदी आमच्या वर येणारांची बाब डेनिस देसाय, रायनाबाय तशेंच झिनाबाय तेगाय बोआपूरबायचे जजीस भुरग्यांक कितले मोवाळ्यान आनी मोगाळ्यान ती हांगासर तांकां शिकोवणी दितात, तांकां तांची बरोवणी दितात, भुरग्यांक दुकानांतल्या बरी ती बरोवणी दितात अँड दॅट्स द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. पूण भुरगीं हांगासर मस्तू शिकोवण काणयोन वतात. तांच्या मुखल्या फुडाराक जावं दी, तांच्या मुखल्या हंताक जावं दी वा मुखल्या रावंडाक जावं दी, कितें जाता आमी नेणाव. बट द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज जजीस तशेंच आमच्या कंटेस्टंटांचे डायनामीक इज फॅन्टॅस्टीक. सो अशें म्हणटा आसतना आमचे पयले कंटेस्टंट आयच्या दिसा तयार आसा आनी ते जावन आसा फ्रेया विनोरा डिसूजा ऑल द वे फ्रॉम वलेन्सिया. सो लेट्स हॅव हर ऑन स्टेज. So what are the odds? Freya and I are definitely matching. You just copy me. हांगा येवन म्हाका पळोवन घरा वचून आयिल्लें न्ही वलेन्सिया लागीं न्ही बेश्टें सांगी नाका. ऑलरायट. सो फ्रेया यू लुक व्हेरी ब्युटिफूल. बरें सोबीत जावन आयलाय. खंयचे पद आज वचलाय आनी पदा विशयान म्हणजे घडणार लिरिसिस्ट आनी कॉम्पोजिशन सकट आमकां तिकेश आमकां जाणवाय दी. हांव रात आयची पण सांग्याची सिंग करता. ओके. लिरिक्स रायटर लॉयड रेगो and composer Roshan D'Souza Angelo. Okay. And singer Lavita Lopo. Very nice. कितें म्हणी कारण आसा की ಎಂತ पद विंचूंक? It suits my voice. It suits your voice. But would you be open to experimenting as well? तुझ्या ताळ्याक, तुझ्या प्रकार कसले songs सूट जातात? Like those love songs. Love songs, so soft songs, mellow songs. Yeah. पण तू केदा वेळा एक challenge तुका दिलें to sing, let's just say a power packed song. तुका ते challenge काण येत की can you train for that? Yeah. Yeah, you can. तुका कोण ट्रेनिंग दिता फ्रेया? Joshan ma'am. Okay. And Shilpa ma'am. Okay. And also sometimes Robin sir. ओके. तुका सबार जाण आसा ट्रेनिंग दिवंक. That's incredible. तुज्या कुटुंबान कोणी म्हणी सिंग करची आसात की? No. ना. ओके. तुका कशें तर उर्बा आयली पदां सिंग करूंक वा यू नो सिंगिंगान तुका कशी उर्बा आयली? मस्त जण जिगी बिगी तारा स्पेशली ते फर्स्ट सीझन पळयतना म्हाका मस्त एक्सायटमेंट जालें. म्हज्या मम्मा सांगून आसलें मम्मा म्हाका तुवें कालाक घालून मम्मी काय म्हणा लागली नेक्स्ट सीझन धाडटा. सो दॅट इज वन यू स्टार्टेड प्रॅक्टिसिंग. तुवें अभ्यास करून तुवें सुरू केलें अँड हियर यू आर इन सीझन 2. ऑडिशन्स जाता सेकंड राउंड तुजे एक्सपिरियन्स कशें आसलें? Wonderful. It was good. It was good. So judges are there. So तुका judgesan तुका सबार feedback तुका दिला. इदोळ पर्यंत what do you remember as the most important feedback तुका इदोळ पर्यंत तुका मेळ्ळें? ते म्हजे accent English वगैरे आसा. Okay, so to कोंकणी accent, so that is what you need to work on म्हणून सांगला. So and you've worked, तुवें काम केलां ही गीताचेर? Wait, I tried my best. You've tried your best. That's fantastic. तू खंयच्या क्लासीन फ्रेया? 9th. खंय इस्कॉलाक वताय? St. Mary's High School, Falmir. St. Mary's High School, Falmir. Right? Okay, perfect. So तुका फ्रेया तुका आमी सर बरें मागता. All the very best. तुवें मस्तू तयारी करन आयलाय and so good luck. Let's see how that goes. You're excited or what's happening? Nervous? Nervous and excited. Nervous and excited both. So mix of both, the perfect combination. But throw your jitters away and we wish you all the best. मोगाचो हांगासर फ्रेयाचे आमी परफॉर्मन्स पळोवन येवया कशें जाता म्हूण पळोवया. ताच्या उपरांत आमचे वर येणार कितें म्हणटात ते आमी आयकून उपरांत आमी मेळया. Hi Freya.
हाय मॅम. कशें आसाय? हांव बरी आहा मॅम. तुमी कशें आसात? आमी बरी आसा. आमी म्हळ्यार त्या गायक विचारलें गे म्हाका मात विचारलें. ते थँक यू मॅम. त्या गायक गे जावं दी तांच्या तर्फेने आरती बरी आसात, हुशार आसात. रात आयची येस मॅम. केदाळची आयची रात गे. आतां तुवें आयच्या राती विशयान उलोवचें. वय मॅम. आं ओके. बरें कन्सिंग कर. बरें प्रॅक्टीस कर आयलां गे. वय मॅम. वय गे. आतां त्यात जोशार रात आयची तो जोश म्हाका दिसाचे. ओके ओके मॅम. ओके तशें सिंग कर. ऑल द बेस्ट मा. थँक यू मॅम. रात आयची पुनमेसान्याची, रात आयची हिरवे वाऱ्याची, रात आयची आतुरायेची, मोतमोजी जाल्या पेशी. रात आयची पुनमेसान्याची, रात आयची हिरवे वाऱ्याची, रात आयची आतुरायेची, मोतमोजी जाल्या पेशी. यो रे यो लागी मुझा राजा, यो रे यो लागी मुझा राजा. आमाली तुझे डोळे कंसोड म्हाका पळे, उसोन विशाल पावळे, रोंबोय उम्या खिळे. आमाली तुझे डोळे कंसोड म्हाका पळे, उसोन विशाल पावळे, रोंबोय उम्या खिळे. तुयो 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 यो यो राजा, यो रे यो लागी मुझा राजा, यो रे यो लागी मुझा राजा. Sundaram window podun, varet lajen kodun, angacho paklyo sodun, kamache paule kodun. Sundaram window podun, varet lajen kodun, angacho paklyo sodun, कामाचे पावले करून. तुयो 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 यो यो राजा. रात आयची पुनमेसान्याची, रात आयची हिरवे वाऱ्याची, रात आयची आतुरायेची, मोतमोजी जाल्या पेशी. यो रे यो लागी मुझा राजा, यो रे यो लागी मुझा
राजा राजा योरे योरे. फ्रेया येस मॅम. सुबी दिसताय. थँक्यू मॅम. एक बरें पद शेता मेरेर आल्बमांतलें न्ही गी. एक हें पद मात आयकलां दुसरी पदां आयकलां त्या आल्बमांतलीं. नो मॅम. ना गे. ओके. एका वरनी एक बरीं पदां आसात त्या आल्बमांत. रोशन डिसोजा एंजेलोर हाणें संगीत दिलां न्ही गी. लॉयड रेगोचे उतरां आनी लाविटा लोबोन गायलां. लाविटा लोबो गोत्ता कोण म्हणून? वय मॅम. कोण ती? बाय फमद सिंगर. सिंगर वय न्ही. तुमचे बरीच एक रियालिटी शो ती गावन विन जाल्ली. राणी कोगोळ सोद 2 राणी कोगोळ जाल्ली आनी ताचे उपरांत हांव चिंता AR रेहमान इन्स्टिट्यूटांत ताणें ताचें गायन मुखार सिलें आनी आतां एक फामाद गावपेन फिल्माकी ती सिंग करता, पदां बरयता, वोकल ट्रेनर. अर्ली एक वेदी तुमकां थंयसर पावोवंक कारण जाता तें तुमी उडास धरचें. ही जस्ट फर्स्ट ऑर सेकंड स्टेप म्हणयत. आतां तुज्या संगिता विशयांत ह्या पदाक स्टायल तित सिंगींग स्टायल तशीच जायचें. तूं बरें करून सांबाळलें. हे ते स्टार्टींग एडलिब कालें पार्ट आसा पळय ते इल्लीशी काय इल्ली चड एनर्जी जाय आसली कोणा. इल्ले थ्रो इल्ले पंच उतरांची सुडालय आनी की इल्ली जाय जे आहली म्हण बघता म्हाका. थोडे नोट्स टच जावनात स्पेशली मुजा राजा ते हाय नोट आहा पळय तो टच जावना. सेकेंड टायम येतना श्रुती इल्ली शेकी आली आनी परत्यान सेकेंड पॅरा उपरांत ती ते यो राजा म्हणटना रिदम इल्लें मुखार पटींग गेलें. बट अदरवायज ह्या पदाक स्टायल म्हाका बरी जालें म्हळ्यार ते विब्राटो इल्ले ते एंडींग नोट्स आनी परत ते येताले. प्लेजंट आयकूंक बरें प्लेजंट आहलें. गुड. थँक्यू मॅम. फ्रेया येस फादर. तुवें पद कित्याक विंसलें? हांवें फर्स्ट इट मॅचेस माय वॉयस. ओके. म्युजिका खातीर वर्ड्साचेर तुवें गमन दिलें गी. आय ट्रायड माय बेस्ट. हे इंग्लीश की कोंग्लीश? न्ही तुवें सिंग करची स्टायल तशी येता कोण ते फॉर्मॅट तशें कोण ना. हांव तुका एक सारकें कित्याक म्हळ्यार तुवें लिरिक्साचेर एक गमन दिलें गी वा खाली म्युजिका खातीर सिलेक्ट केलें तुवें? बिकॉज लिरिक्स आर व्हेरी रोमॅन्टीक वय गे कोत्ता तुका. ओके. ते म्हळ्यार साहित्यानी पळयत आसतना उरले ऑब्जर्वेशन्स ताणें सांगलें तुका हें सूट जाता. तुका एक देण्या असलें फॉर्मॅट सिंग करचें पूण ताका इल्लें तुवें एनर्जी घालीचें म्हळ्यार ह्या पदाक एनर्जी जायचें. रिदम तुवें हें करचें पडटा. ताच्या सांगाता क्लॅरिटी ऑफ वर्ड्स म्हळ्यार तुवें वर्ड्साक सुद्दां गमन दिवं नाय म्हूण बघता बिकॉज म्युजीक सुट्स यू व्हेरी वेल आनी तुका तें देणें आसा प्रेझेंटेशन पर एवरीथींग इज फायन. पूण आमी करेक्शन दिवचें नेगेटीव न्ही सो दॅट यू कॅन परफॉर्म बेटर नेक्स्ट टायम. त्या कारणा खातीर जायत गे. ऑल द व्हेरी बेस्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू फादर. इल्लें आस. ओके. फ्रेया येस मॅम. टेंशन जालें गी. तोंड पुरा बावलें काल्याक. तुवें प्रॅक्टीस केलाय, तुवें बरें करून परफॉर्म केलाय. थोडे संगत्यो आसात ते आमी बऱ्यान काणगेचे. नेक्स्ट रावंडाक तुमकां हेल्प जावच्या खातीर आमी सांगचें. बेजार पावोंक ना तांतू जायत गी. आमी आतां सांगले तक्षण तुमकां उणे मार्क्स दिता तोले प्राणा न्हय आसा गे. ना न्हय गोत्ता गे कितले दिता काले म्हणून ना मू. ओके नो प्रॉब्लम. म्हाका तूं आनिकी तुजें परफॉर्मन्स आनिकी लायव्हली जायचे म्हज्या प्रमाणे. तो थ्रो आहा पळय थ्रो आनिकी जायचे. तो जोश म्युजीक जावं दी सॉंग सिंग करतना जावं दी इक्वल बॅलन्स जायचे की तातूंत तें पद स्टेजीर परफॉर्म करतना तुका मस्त लोक पळयता वय की. आतां आमी हांगा पळयता या तुका मस्त लोक उपरांत पळयता. ते दळाय ते तशेंच थ्रो आसाचे जायत गी. आतां नेक्स्ट रावंडाक येताना अर्लें पद तूं काडटाय जाल्यार लायव्हली जायचें आनी तूं रडचे संगते काय येनात. ओके मॅम. जायत गी. रडचे संगते काय येनात. गम्मत करचें. मुखार हांव पळयतां तशेंच उडास आसता म्हाका. करताय मू. ओके मॅम. ओके ऑल द बेस्ट मा. थँक्यू मॅम. वेल
हांगसर येवन पावला आमचे धाकटुले नेंटुले जशोना पडील तो हांगा पळयतना कोणी ना हांगा पडलेचे पडले हाय जशोना म्हाका पळय हाय ऑलराइट सो जशोना लुकिंग व्हेरी व्हेरी क्यूट टुडे जशोना तुझे आंगले तुवें खंय काणले घरात घरात असलें गे पयल्यान असलें गे घरा बारी सोबीत दिसताय तुवें शॉपिंग केल्लें की मामान शॉपिंग केल्लें मामा आनी ती क्लिपांनी परत बारी सोबीत म्हाका दिवन वयताय वेताना तुवें आतां आरे इतले सोबीत आय लायक यू चेन युअर बँगल्स तुजी क्लिप आनी हे क्लिप या अंतून इतले पुरान तूं म्हाका खंयचे दिवन वयताय सांग म्हाका चेन काय तुजे न्ही दिसता न्ही तुजेच गी तू म्हाका चेन देताय थँक यू सो मच आवनी तू इल्ले इल्ले मॅच जाते आसा न्ही आय थिंक टुडे इज द कलर ऑफ ब्लू बट एनीवे तुवें खंयचे पद वन स्लायड जशोना मम्मा पट्टी मामा मामा खंय गेला मम्मा अंगात मामा ओ थंय राखून आसा न्ही तुका भायर राखून आसा न्ही जशोना तू खंयच्या क्लासींत UKG तू युअर ओनली इन UKG तू व्हडलें दिसताय ते कशें पूण एक्झाम जाले तुझे तू आतां तर आनी फर्स्ट स्टँडर्ड गी तू नेक्स्ट तुका तुका वसूंक जाय गी फर्स्ट स्टँडर्डाक तुका UKGंतूच बसूंक तुका मन येता फर्स्ट स्टँडर्डाक वसूंक कित्याक ते तुका तितले एक्सायटमेंट फर्स्टाक वसूंक काले आसा तुका फर्स्ट स्टँडर्डान कळच न्ही गे मस्त शिकोंक न्ही काल्याक तितले शिकचें पूण हांव व्हड जाता हांव व्हड जाय तुका व्हड जावंक तुका मस्त आशा आसा गी सो तुवें आतां हांगा तू कॉम्पिटिशनाक येवन पावला सिंगींग कॉम्पिटिशनाक येवन पावलाय तुका बेन दिसता गी तू मस्त खुशेन आसाय गी कितें जावन आसा म्हाका इल्लें सांग पळया कुशीन ती कशें खुशेन आसताय कित्याक तितली खुशी कित्याक आमकां सांग ती कशें अशेंत यशोना डू यू लायक सिंगींग येस आनी तुज्या घरा कोण पुरो सिंग करतात घरा मम्मा सिंग करता गी माय सिंग करता गी हा मम्मा सिंग करता गी वय तुका ट्रेनिंग कोणे दिल्लें जशो ट्रेनिंग ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ट्रेनिंग तुका कोणे शिकयल्लें तुका पद तुवें विन्सलाय पळय तुका कोणे शिकयल्लें तें पद मम्मी नानी रॉल विन्सरान शिकयल्लें सो मम्मा सिंग करता गी ना सिंग कर बरें ती बरी सिंग करता गी ओके ओके सिंग करता बरे सिंग कर कोण बरें सिंग करता तू बरें सिंग करताय की मम्मा बरी सिंग करता मम्मा बरें तर मम्मा का पळया कॉम्पिटिशनाक नाका गी ऑलरायट सो जेशू तुका आमी ऑल द व्हेरी बेस्ट म्हणटा सो हांगासर कॉम्पिटिशन इल्ले टफ जाते आसा न्ही तुका इल्ले म्हणी नर्वसनेस आसा गी ना नॉट एट ऑल दॅट इज द बेस्ट पार्ट सो जेशू ऑल द व्हेरी बेस्ट तुका आमी सर बरें मागता जजीस थंय राखून आसात जजीसांक पळयतना इल्ले बेन दिसता गी ना नो जजीसांक तुका पळोवन आनी बेन दिसताचें गी म्हणून दॅट्स हाव मच कॉन्फिडन्स यू ब्रिंग सो ऑल द बेस्ट एंड गिव मी अ बिग हाय फाय Alrighty, that's amazing. So all the best, मोगाळ प्रेक्षकांनो हांगासर जशोना पडीलचे आमचे ताजे परफॉर्मन्स आमी पळोवन येवया. So let's see what she brings to the table with and her looking cute as a button. All the best. जशोना हाय कशें आसाय तूं अवसर आसा बारी एक सोबीत आंज येवन देवल्ले बरें दिसता हांगा खंयचें पद म्हणटाय तूं आज मम्मा पट्टी सॉंग पाटी सॉंग खंय गेला मम्मा भोवंक गेला गे ना खंय गेला अंगात आसा हांगात आसा गे भायर खंयच्या मम्मीक पाटी आपयताय कण्णा किने कन्नाय किने ओके बरें पद सुबीत कन म्हण जायत की ओके हाचे पयलीं बरें कन म्हणाय तुवें आज ही सुबीत कन म्हण हव्यक निर्बागिनंतीसली फुलन्यांचे फुल सोबितलेली मम्मी डॅडीच्या लढायक जाली बली पडशे आसता मम्मी सोडून गेली मम्मा पाटिये मम्मा माका उकल तुझ्या उस्क्यार बोसे तुझ्या मोगाची रूस दाखय मा पाटिये मम्मा पाटिये माका उकल तुझ्या उस्क्यार बोसे तुझ्या मोगाची रूस दाखय
कर. आजीच्या पासलेन बसून रागता हवाट तुझी बुजेता ती माते पोशेव पुसून तुका मोची विसरो ना मम्मी हांव अजून रुस्त्या पयल्या तेंब्या दुदाची विसरो ना मम्मी हांव अजून रुस्त्या पयल्या तेंब्या दुदाची मम्मा पाटिये मम्मा पाटिये म्हाका उखल तुज्या उजक्यार बोसे तुझ्या मोगाची रूस दाखय. घरांत आयल्या मावशी डॅडीक करूंक ना दोशी समजूक साकात कशी मोची पुगना कुशी चिंता चिंता मोट जाता पिशी बिरमोती सनांगी मोची चिंता चिंता मोट जाता पिशी बिरमोती सनांगी मोची हव्यक निर्बागिनंती सली फुलन्यांचे फुल सोबितलेली मम्मी डॅडीच्या लढाईक जाली बली वर्षे आसता मम्मी सोडून गेली मम्मा पाटिये मम्मा पाटिये म्हाका उखल तुज्या उजक्यार बोसे तुझ्या मोगाची रूस दाखय तुझ्या मोगाची रूस दाखय तुझ्या मोगाची रूस दाखय. जशोना काले तो सोबीत दिसताय मा सी दॅट इनसेन्स ती ಮುಗ್ಧತೆ ಪಳೆ ದಿಕ್ಕುನ एक ಪದ ಅಸಲೆ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರಂತೆ ಗುಣವಿರುವ ಮನುಜರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕಪಟವಿಲ್ಲ सीधे इनसेन्स कितले सोबीत दिसता तूं कितले बरेंकन गायन केलें म्हाका थोड्या फाटी अन्याय म्हणल्यार बघता तूं ल्हान इतलें UKG जावन आयलां मात्र 9th 10th भुरग्यां सांगात तुवें कॉम्पीट करीचे निंगे इनजस्टीस केल्या बरें बघता की तुका तूं तांच्या सांगात कॉम्पीट करून हांगा मुसर आयलें पळय दॅट इज ग्रेट दॅट्स वाय कॉंग्रॅच्युलेशन्स डोंट वरी अबाउट द फ्युचर दॅट फ्युचरा विशयान ना तुवें ह्या पळय तांच्या सांगात कॉम्पीट करून तूं हांगा मुसर पावलां पळय कितलें बरें हाव नायस कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आतां यू आर लकी बिकॉज युअर मम्मी इज क्लोज टू यू अराउंड यू निंगे ने यू आर लकी ने बट हॅव यू इमॅजिन about those children who do not have their mother have you imagined amka kalna ki our mother is always around us nearby close by ningi म्हाका त्या भुरग्यांचे बळे ते अनाथ जाले भुरग्यांचे कारण म्हळ्यार डिवोर्स जाल्या उपरांत काल जाता म्हळ्यार ल्हान भुरग्यांक आवयच्या कस्टडीन सोडतात 6 म्हयने बापायच्या कस्टडीन सोडतात 6 म्हयने
the traumatic experience. आमकां मेळूं ना. वी आर लकी. जशो ना, यू आर लकी, आय एम लकी. बिकॉज आमकां आमचे माय बाबा सांगत येतालीं न्ही गे. पूण तीं भुरगीं आतां पळय, दॅट इज सीन इन देयर स्टडीज ऑल्सो. मागीर इम्पॅक्ट आसता ट्रावमाचें. दॅट इज सीन इन देयर परफॉर्मन्स इन देयर जॉब्स ऑल्सो. दॅट इज सीन इन देयर मॅरेजीस ऑल्सो. देखून वी आर लकी. देवान आमकां आमची माय बाप दिली. आनी पळय देखापाचो सदर घालया. तूं एका अनाथ भुरग्याची बोगना तुवें सांगलें, एक डिवोर्स जावन पयस गेल्या एका भुरग्याची बोगना तुवें बरें तुज्यात ती एक मुग्धता म्हणटात पळय, इनसेन्साच्या त्या भाशेन पळय, गोद्दे म्हणटा पळय, त्या भाशेन तुवें सांगलां. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, ऑल द व्हेरी बेस्ट. तूं म्हाका तितलें सिरियस पडलें मोबेन दिसता न्ही गे. थँक्यू म्हण एक. Thank you. ओके. जेशोना Ah, आयशा किचू दिल्लो म्हण उडा आसा सागी wait. खंय दवरलाय तो Agnatasa. आसा गे. आतां हांवें दिता. मेळ्ळो गे. Hello. मेळ्ळो गे. बरें कन्सिंग केलें तुवें. Thank तूं you. इतलें ल्हान बेबुलो न्हू, इतलें सिंग करचें म्हळ्यार व्हडली विशय ती. वय गे. Wait. कश्ट जाले गे वर्ड्स पुरो शिकोंक तुका इतलें. No. ना गे, मस्त पद आयकताय गे तूं. Wait. कोणे सिंग केल्लें हें पद? ओरिजिनल कोणे सिंग केल्लें? Sing. Sonal. सोनल. ओके. कोणे बरें इल्लें काय म्हणे गोत्ता गे तुका? Wait. Melvin. आप कोण? मेल्विन. कोणसो तो? तो सायडीचो. तुमच्या घरा फाटल्यान आसा गे मुखार आसा? कोण तो मेल्विन? मुखार आसा गे. मेल्विन पेरीस आसा गे मुखार. Asa. आसा गे. पडिलचे मू तू असा कोण ना सोबीत कन म्युझिक दिला जॉयल पेरेरान. तो पळयलां गे तांकां पुरा? No, polo. शोबो पळो नाही गे तुवें. Puna we singing ache polila. सिंगिंगाचें पळयलां गे. तां तूं म्हाका पळयलां गे तुवें. व्हिडिओ पळयलां गे तुवें. व्हिडिओ ह्या पदाचो व्हिडिओ आसा न्ही युट्यूबार. Polile. पळयलां गे. म्हाका पळो नाही गे तुवें. Polila. हांव दुसरेंत दिसता गे. No. ती तांत मावशी हांव जोर ना जायते. हांव पाप आसा मो. Wait. किशू दिल्यात मो. Wait. आं ओके. मस्त किशू आनी कितें दिता. बरें कन सिंग केलें तुवें जायते. Okay. आनी की बरें कन सिंग कर. मुखार मुखार येताना लास्ट मुसर पळयता हांव तुका. Okay. येजे तुवें. Okay. ओके, ऑल द बेस्ट. Thank you. जिशोना Kale. काले काले सांगचे आता म्हाका तसं उतरानात. म्हजे कडेन तूं उतरानात सांगूंक. एक बावली येवन हांगा ते की दिल्यार म्हणून येता पळय सिंग करन येता एक डान्सिंग डॉल. तशें एक डॉल पळयल्लें बरी जालें हांगा. कशें शिकलें इतलीं उतरां? कोण शिकयता? मम्मी मू? Mummy आणि Rolvin sir. रॉल्विन सर. तांकां हांवें देव बरें करूं म्हणचे. तुका इतलें बरें करून तुका ट्रेन करतात, तुका पाठिंबो दितात, सपोर्ट करतात न्ही गे. Wait. आनी बरें करून तुवें सिंग केलें. बरें प्रयत्न. उतरां पुरा क्लियर आसलीं. मागीर इल्लेशें पिच देंवन आयलो तरी व्हडली. तितलें ल्हान प्राय तुजी. सगळें तें ट्रॅकर सिंग करचें एक कश्टांचें काम न्ही गे. Wait. वय. आतां नेक्स्ट हांवें तुजे कडेन तो ट्रेनींग काणगेचें गे म्हण शिकयताय गे म्हाका. Okay. तुका सर बरें मागता. तुका मुखल्या हंतारी आमी पळोवंक आशेता. खंडीत आमची विक्षकांय तुका पळोवंक आशेतलीं. इतलीं ल्हान ल्हान भुरगीं येवन इतली अपुरबायेन कोंकणी गायन करतात म्हणटना सगळ्यांक व्हरती दादोसकाय भोगता. ऑल द बेस्ट तुका. Thank you. आमी उलयल्लें पुरा माथ्या वयर येता आसतलें तुज्या. तें एक्सप्रेशन पळयतना कळटा तुका कांय समजना म्हूण. तरी आमच्या ऑडियन्सा खातीर आमी सांगचें पडटा. चयत की. Okay. मूडबिद्रेच्या गंटलकट्टे गांवचे आमचे हांगासर येवन पावला अलिशा सांतमाळ. हाय अलिशा. हाय मॅम. खंयचे पॉडविन्सलाय तुवें आज? हांवें आज तुंच एकलो पुरो म्हाका म्हणलें पोदविन्सला. कोण तो एकलो पुरो आमकां? एका स्त्रीन एका प्रेमी वयर ताची भग्न तुवें हे पॉडविन्सूंक कितें म्हणी कारण आसा गी? एंत पॉड? म्हाका मस्त लायक जालें आनी युनीक आसलें. युनीक आसलें गी. बट वॉज इट ऑल्सो टफ? म्हाका दाय जाल्या प्रमाणे ओके. ओके. सो ह्या पदा विशीं आमकां कितें सांगूंक आशेताय म्हळ्यार पदाचें विवरण न्ही पूण कोणें घडयल्लें कॉम्पोजिशन आनी सकट हे डिटेल्स आमकां दिताय गी. येस. ओके. संगीत आसा रोशन डिसोजा आंजेलोर.
पुत्र आणि ताळो बसयला लॉयड रेगो आणि गावपेण मीरा क्रास्ता आणि अल्बम चंदारे. व्हेरी नायस. तुका खंयचे भाट करून तुका चड टायम लागले हे डिटेल्स गी लिरिक्स डिटेल्स डिटेल्स भाट करूंक चड टायम लागले. आय नो इट कॅन बी टफ. तू खंयच्या क्लासींत अलिशा? हांव 10th एग्जाम्स जाली आणि 9th एग्जाम्स जाली आणि 10th. ऑलरेडी 10th पावले आमचे अलिशा. सो 9th जालें तर 10th आतां बोर्ड एग्जाम येवना. तुमकां बोर्ड्स आसात न्हू? वय वय. सो बोर्ड एग्जामाक इल्लेशें टेन्शन जाता गी? वय सो टेन्शन वॉट आर यू मोर वरीड अबाउट? जिगी बिगी ताराच्या या सेकंड राउंडाक गी या 10th पावली सो 10thचे एग्जाम्साक टेन्शन? खंयचे टेन्शन चड आसा? आता येयले जिगी बेगी. सो रायट नाव जिगी बिगी सो जिगी बिगीचे टेन्शन चड आसा. सो ऑडिशन जाले, फर्स्ट राउंड जाले, आतां सेकंड राउंड. सो विच वॉज व्हेरी डिफिकल्ट? खंयचे तुका टफ बोगले? ऑडिशन्स गी पयलो राउंड? ऑडिशन्स इल्ले बेन दिसतले लायक म्हळ्यार फस्टाकेच्यानी. वय. तर मागीर कॉन्फिडन्स मेळ्ळे व्हेरी इल्ले नायस. आणि सेकंड राउंडान सिलेक्ट जाले म्हणटना इल्ली खोशी जाली. अरे वा. आता थर्ड राउंड सो इल्लेशे टेन्शन आतां न्हू, कॉन्फिडन्स आतां न्हू, आतां खुशी जाली. सो ऑलरायट. सो हांगासर तूं ह्या राउंडाक पावलाय, बरें तयार आय तुवें केलाय गी? वय. ओके. जजीस 13 कोण आसात जजीस सांगितले म्हणून तूं सांगूं कशें येताय गी? बरे मार्क्स दी म्हणून सांग. सांग सांग. बरे मार्क्स. I'm kidding, म्हण तू बरे परफॉर्मन्स दी अलिशा. ऑल द व्हेरी बेस्ट. कांय टेन्शन करूंक ना. यू लुक व्हेरी कॉन्फिडंट, व्हेरी ब्युटिफूल आणि बरे तांबडेत न्हेसून आयलाय कित्याक म्हळ्यार मोगाचे पद सामाने. ऑलरायट, दॅट्स अमेझिंग. आणि ऑलमोस्ट हार्ट शेप्ड इयरिंग्स आसात. सो गुड लक अलिशा. अलिशाक आमी सर बरें मागता, तुमच्या तर्फेन आमी बरें मागता. अँड लेट्स सी हाव अलिशा परफॉर्म्स. ऑल द बेस्ट. थँक्यू मॅम. हाय अलिशा, हाय मॅम. कशें आसाय? हांव हुशार आसा मॅम. तुमी कशी आसात? हांव बरी आसा मा. बरी दिसता मो? येस मॅम, सगळी दिसतात. आयस थँक्यू. तुजें पद तुनस पुरो. कोण? हांव गी? बरें पद विंसलें तुवें. थँक्यू मॅम. लॉयड रेगून बरयल्लें. गावपेण मीरा क्रास्ता हांवें आयकलां, बरें सिंग केलां ताणें. रोशन डिसोजा आंजुलोर चंदारे आल्बम. बारी बरें पद. प्रॅक्टीस केलां हांवें बरें कर न्हू? वय मॅम. ओके. आतां बरें करून सिंग करताय गी? येस मॅम. ओके, जावं दी. बरें करून सिंग कर जायताय. ऑल द बेस्ट. थँक्यू मॅम. भांगाराच्या बोळ्या ब्रास मारगाय तुजी सदरीक. भिंगाराची पाकळे प्रास सोभाय तुजी नदरीक. हंगार तुज्या पोटल्या रे हांव, तुजे सारकें दायज ना. तूं एकलोस पुरो म्हाका, तुजे वर्तो वयस ना. ओहो ला 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 ला. ओहो ला 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 ला. तुमस एकलो पुरो म्हाका आणि आशा कांयच ना. तुमचं सडवण हे पिडेक तुझे वर्तो वैस ना. ना 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 ना. तुमचं एकलो पुरो म्हाका आणि आशा कांयच ना. तुमचं सडवण हे पिडेक तुझे वर्तो वैस ना. भोळेशी तर दोण्यानी भोळेशी तर दोण्यानी दिवस दिता दर्शना. आपटशी तर हातानी जीवात ओढतात घर्षणा. भोळेशी तर दिवस दिता दर्शना. आपटशी तर हातानी जीवात ओढतात घर्षणा. वोंट तुझे पिवून दे रे हाय
धीरे धीरे पिवोंग धीरे वोंटे तुझे पिवोंग धीरे अमृता सो कायमसे ना तुमसे एकलो पुरो माका आणि आशा कायमसे ना La 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 मोळबाची नीळी पोंता ला 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 मोळबाची नीळी पोंता खनवाळा येन भरली मुगाक मोजा साते धोरूंक धणवा रंगान फुल्ली 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 धणवा रंगान फुल्ली मुगाक मोजा साते धोरूंक धणवा रंगान फुल्ली आरावन म्हाका धरतो वेगी काळीज मोजी पैसना तुमचो एकलो पुरो म्हाका आनी आशा कांयच ना तुमचो एकलो पुरो म्हाका आनी आशा कांयच ना तुमचो सडवण हे पिडेक तुजे वरतो वयसिना आनी आशा कांयच ना तुजे वरतो वयसिना म्हाका आनी आशा कांयच ना आनी आशा कांयच ना सादारण अमल जालें हांवें कित्याक सांगलें गोता तुका हे आम्हालाचे तुका गोत्ता हांव येता त्या विशयाक बट तुका बरो मधूर ताळवा व्हेरी स्वीट तुजें इनवॉल्वमेंट आसलें तातूंत देखून तें आमाल जाल्यार बरी जालें सांग तुका कळ्ळें तें हांवें सांगतनात एक गाणां गायल्यार बरी जाता भुरग्याक बरी न्हिदोंक तशें जालें फोक ट्यून पळय म्हाका सी अश्वथ असो उडास आयलो ताची बरी फोक ट्यून अशें डेन्ना डेन्ना अशें फोक ट्यून तशें मागीर एक्सप्रेशन तुजें त्या परमणेंस इल्लें क्लासिकल टच आसा आमाल म्हळें कित्याक एका स्त्रीन फादर एका दादल्या वयर आकर्शीत जावन मोगार पडून आनी ताच्या मोगाक संपूर्ण रितीन भेटोवंक आयते जावन तांचो चित्रान आसा तुका कशें कळ्ळें तें ते आमाल आडोवंक कशें कळ्ळें तुका ते आयकतना कळटा फादर आसतना कळटा म्हाका तूं आसतना इज अ सेन्शुअल लँग्वेज आयलीशी सेन्सोरियल लँग्वेज आसा ती ओके ना हांव ताका चूक म्हूण सांगना दॅट इज द त्या पोएटाची त्या कवीची शाती ती ओके पूण ते कॅरेक्टरान तूं एंटर जाल्ले वरवीं तुवें आमाल म्हणून सांगूंक शकलें तूं आनी त्या प्रमाणे तूं सांगूंक आमालान घालय सगळ्यांक तुवें सो दॅट इज द कॅपेसिटी केदाळा एकलो आयकता पळय आयकोवपी फिल्म पळयतना तो जर तर तो एन्जॉय करता इनवॉल्व जाता दॅट इज दी काय म्हणटात बेंचमार्क that your film is a success, your song is a success. The audienceचे रिॲक्शन पळय ताजेर नोंदून आसता तुवें बरें करून सादर केलें तुका शाबासकी पाट येता देखून ह्या प्रायर इतले बेगीन नाका अलेंपरा पूण मस्त तो लँग्वेज तशीच ता म्हाका भुरग्यांच्या कॉन्टेक्स्ट हें ना पूण तुजें सिंगींग इट वॉज वंडरफूल
pleasant, sweet. Congratulations. थँक्यू फादर. अलिशा, येस मॅम. तुवें सुरवात करतानांत तें उलयली उतरां तुवें म्हणटानांत वाव जालें म्हाका न्ही Thank you, ma'am. आयकूंक एकदम मधूर रंगीन ताळो मोवाळ ताळो बरें करून गेलें म्हळ्यार ह्या पदाक ते सेन्शुआलिटी जायचे ते नखरास पुरा जायचे तें पुरो तुवें बरें करून केलें थोडे पार्ट्स मुस्तूस बी जाल्ले वेरिएशन्स तुवें घाल्ले पूण थोडे मिस्टेक्स जाल्ले कळ्ळे गे तुका येस मॅम इल्ले वॉयस शिवर जाताले. शिवर जाचे की चड रिदम एक दोन कडे रिदम समा तुवें म्हळ्यार त्या हाचेर ग्रूव त्या बीटार दवरूं न्हय पूण तूं मागीर मॅनेज केलें मोळपाच्या थंय तावन मॅम. वय तें सेकंड पारा स्टार्ट जाल्लें मागीर इवन वोंट तुजें सेकंड टायम तें स्टार्ट डिले जालें मागीर लास्टाक तूं सेकलो पुरो म्हाका तें इल्लेशें पिच तुजे हाय नोट्स बरे आसात लो नोट्सार इल्लें तुवें वर्क करीजे इल्लेशी श्रुती म्हाका गेल्ले बरी जाले अदरवायज बरें परफॉर्मन्साचें म्युजीक बारी बरें आसा न्ही गी ते फ्लूट पीसीस आनी पुरा आयकतना म्हळ्यार तुका सगळो दीस आयकयत म्हणलें बरें जाता हें संगीत बरें त्या मुडार आसलें तूं आमकां एक दुसऱ्याच संवसाराक वन पावयल्लें बरें जालें ओके ऑल द बेस्ट तुका आम्हाला जाऊन ओके ऑल द बेस्ट मा तुका बरो फुडार आसा म्हणून जाता म्हाका बरें अभ्यास कर थँक्यू मॅम. अलिशा येस मॅम. म्हाका बार लायक जालें बारी बरें जालें ती तुवें सुरवेची ती उतरां उलयल्लीं ती कोगोळ येवन पुसपुसून गेल्ल्या बरें जालें तें इतलें सुदिंगी मस्त लायक जालें तें स्टार्टींग वर्ड आतां ते वर्स स्टार्ट करतना आसा पळय तें इल्लें कॉन्सन्ट्रेट कर ओके. आतां प म्हणटाना मायक आमी यूज करता पळय प इल्लें वांकड्या रावाचें ओके. तुजो मायक इल्लो तें मायक बॅलन्स करचें तें तुका मागीर कळटलें फ भ थले पुरा बरें जालें बरें जावना म्हण ना पुरा बरें जालें जायत गी तें तुका कंटिन्यू करूंक इजी जाता प आनी पुरा जायत गी ओके. मात पुरा बरें जालें लास्ट एंड इल्लें कुस्कोन आयल्यार बरें जालें मात्र इतलें बरें म्हणटाना तें आमकां आसून सोडयान तें सायडीक मारून गेलें उरलें पुरा बारी बरें आसलें ऑल द बेस्ट मा अशेंत बरें बरें पदां काण मुखार ये ओके. हें सुलाबायेचें कांय न्हय तुजें परफॉर्मन्स सुपर आसलें थँक्यू मॅम. ओके ओके. सोबीत हेअरस्टाईल सोबीत आंगलें सोबीत ताळो कितें सोबाय आमच्या बाळाची ते जावन आसा आमचे डेल्विया गांवांत बोंदेलचे हाय डेल्विया. हाय मॅम. डेल्विया तू कशें आसाय हांव बरी आसा. तुका हें आंगलें तुका जड जायना गे ना. हागूर आसा गे आंगलें वय. तर तू म्हाका तुजी चेन बारी सोबीत आनी कांगणाय बारी सोबीत आसा म्हाका खंयची दिताय चेन दिताय की तुजे कांगणां दिताय कांगना. ते कित्याक चेन दिना म्हाका चेन जाय जाय दी. ओके चेन दिता म्हाका इतलें पुरो सो एनीवे डेल्विया तुजे हेअर स्टाईल म्हाका एक सांग पळय इल्लें सकल पळय पळया सगळ्यांत तेजे हेअर स्टाईल पळया हेअर स्टाईल तू कोणे केल्ले आतां वयर पळय हेअर स्टाईल कोणे केल्ले मायान. मायन केल्ले की तुजी हेअर स्टाईल बारी सोबीत दिसताय तू आज खंयचे पद वेंचलाय डेल्विया तू येताय म्हणून. तू येताय म्हणून एक दोन लायन आमकां सिंग करताय की हा सांग आमकां एक दोन लायन सिंग कर. तू येताय म्हणून. आमकां इतलें तर पुरो गी म्हणून न्ही तू अशें इतलें सोबीत तुवें स्टार्ट केले तुका हांव मार्क्स दिता कोणे तुका मार्क्स दिवचे हांवें दिवचे की जजासान दिवचे हांव इल्लें चड दिता कोणे दिवचे मार्क्स तुका हांवें दिवचे थँक्यू पूण हांवें दिल्यार तूं नेक्स्ट रावंडाक कशें वेताय मागीर तें इल्लेशें टेंशन न्ही गे इल्लें कन्फ्युजन आतां कोणे दिवचे म्हणटाय हांवें की जजासान ना आतां जजासान जालें म्हाका हात दिलो डेल्वियान सो एनीवे डेल्विया ऑल द व्हेरी बेस्ट सो डेल्विया तुका इस्कालाक वचूंक तुका सदांय सकाळीं उठोंक तुका इल्लें म्हणी उपद्र जाता गी सकाळीं वेग्गी उठताय तूं इस्कालाक वचूंक कितले वेग्गी उठताय तूं 7 o'clock. 7 o'clock उठताय गी म्हज्या वेताना म्हज्या माथ्यार हात दवरून वसत गी म्हाका जायना 7 वरार उठोंक मागीर तुका दनपारांनी तुका न्हीद येता गी ना. पोच म्हज्या माथ्यार येयले हात दवरून वच म्हाका दनपारां एक घट्ट न्हिदाचें जायत गी बट एनीवे डेल्वी ऑल द व्हेरी बेस्ट तूं क्यूट दिसताय सोबीत दिसताय कॉन्फिडंट आसाय गी तूं आज वय. ओके सो विथ दॅट सेम कॉन्फिडन्स गिव मी वन नाईस हाय फाय
अँड ऑल द बेस्ट डेल्वियाचे परफॉर्मन्स आमी पळोवन येयला ताणें बरें पोद विंचलां सुबीत न्हेसून तें आयलां फूल कॉन्फिडन्सार आयलां सो लेट्स गो वॉच डेल्विया गिव द बेस्ट डेल्विया हाय मॅम हाय कशें आसाय हांव बरी आसा तूं कशें आसाय हांव बरी आसा न्ही बेन दिसता गी ना ना गी बरें प्रॅक्टीस करन आयलां तर वय काले सॉंग सिंग करचें तुवें तूं येताय म्हणून म्हाका गोत्तालें हांव तेतालें तें कोणें बरयलें तें पद डॉनी कोरेया ओके मागीर म्युजीक कोणें दिल्लें रोशन डिसोजा सिंग केल्लें कोणें जोशल मॅम बरें करून सिंग केलां न्ही आतां तुवें जोश येयला बरें ते सिंग करताय गी कशें सिंग करताय जोशाला बरी जोश येयला बरें ते करताय गे आनी की बरें जायचें ट्राय करताय गे वय आं ओके बरें करून सिंग कर जाय तें तूं सोबीत दिसताय थँक्यू मॅम बरें करून सिंग कर ऑल द बेस्ट थँक्यू तूं येताय म्हणून ही तूं येताय म्हणून ना 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 लाई 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 तूं येताय म्हणून कोगळेक गायता फांत्यापासून तूं येताय म्हणून मोरीक नाचता पाका वचून तूं येताय म्हणून हांव तुका राखता आंगणान बसून तूं येताय म्हणून कोगळेक गायता फांत्यापासून तूं येताय म्हणून मोरीक नाचता पाका वचून तूं येताय म्हणून हांव तुका राखता आंगणान बसून आज कित्या अंगावर म्हज्या फंगता पडझळ असू सूर्यान धाडला काय नवी किरण या फंगता तूं दीस गोरसन आज कित्याक वाऱ्याला रात वाळटा बरमळ असू बागीन फुल्यांक काही फुलाची रास या वाळटा तुजो सुस्वास तूं येताय म्हणून कोगळेक गायता फांत्यापासून तूं येताय म्हणून मोरीक नाचता पाका वचून तूं येताय म्हणून हांव तुका राखता आंगणान बसून आज कित्याक रुका मोळ्यान कोगळेक खायता गना प्रत्येक तिची गुणगायन करता
सोबाय तुझी वर्णिता आज कित्याक उदकांत बातका उडतात कुशीन हसून नासून मजेत ती खेळटात या तुझ्या सोबाई तिळटात तू येताय म्हणून कोगळेक गायता फंत्यापासून तू येताय म्हणून मोरीक नाचता पाका ओसून तू येताय म्हणून हांव तुका राखता आंगणांत बसून ला 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 ला. कशें जालें तुजें सिंगींग? बरें जालें. बरें जालें न्ही आमकांय बरें जालें. ते खोल डान्स मूव्स तुजे न्ही कोणी शिकयले स्कूल डेक भुरग्यांचे परफॉर्मन्स पळयल्ले बरें जालें म्हाका. तशी ते कलराची लायट कलर जांगली घालतात भुरगीं न्ही गे स्कूल डेक घालतात वय. सोबीत करून सिंग केलें मा बरो ताळो आहा तुका स्वीट वॉयस कोगुळे बरी न्ही गे कोगुळ आसली ह्या पदांत वय आसली ओके. सुबीत थोडे पार्ट्स बारी सुबीत वारी आलारांत थोडे तूं एक्सप्रेस केल्ली ती रीत ती हांव उतऱ्या मागीर तुजें कॉन्फिडन्स बारी लायक जालें म्हाका. कांय कोणाची परवात ना जज ही आसून दी तें ऑडियन्स ही आसून दी म्युजीक तें आसून दी हांव म्हजें काम करून वेता म्हणलें बरी न्ही गे भारीच धैर्य म्हाका तुजें बारी लायक जालें. ओके मागीर थोडे इल्ले मिस्टेक्स आसले न्ही कळ्ळें गे काले आसले गे मिस्टेक्स रिदम इल्लेशें सेकेंड पॅरा तुवें स्टार्ट करतना सामान सुरवात करूं नाय आनी इल्लेशे थोडे कडेन पिचींग इश्यूजय आसले बट इतल्या ल्हान प्रायर तुवें तें व्हडलें पद म्हणचेंच व्हड गजाल. आनी एक प्रनावन्सिएशन म्हणून न्ही कालें तें म्हणून ना येता गे तुका ना म्हणूंक येता गे म्हणून चणा चणा कांचणा म्हणून अंगणांत अंगणांत ना जायत गे ना 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 आनी ना ते नेक्स्ट टायम तूं अभ्यास कर. तुका आतां खंय कन्नडा समय येता गी गुर्तू ना खंयचे क्लासीन तूं फर्स्ट स्टँडर्ड ते ना आनी ना शिकयलां गी गुर्तू ना म्हाका. दांत केल्यार येना समातें मुजोय गेला तें समय येना तें तुमकां येना तरी न्ही पदरापाक आतां दांत येता म्हणसर राखजा आमी ना म्हणूंक. ओके बरें जालें वेरी गूड जायत गे तुका सर बरें मागता. मुखल्या दिसांनी तुवें अशींच बरीं बरीं पदां गायन करीचें जायत की. डेल्विया हाय मॅम तुवें कशें म्हळें पद बरें तूं कोणाक आपयतालें तूं येताय म्हणून कोण तो पावसा पासून पावसा पासून म्हणें गे तुवें जावं दी आसून तूं ल्हानशें न्ही पिट्टूस फर्स्ट स्टँडर्डान वय मो तुवें इतलें उतरां म्हणचीन तूं व्हडली विशय. ओके बरें करून सिंग केलें तुवें. धाकटी धाकटी सुकी घडल्यात ते रायना बायन म्हळें न्ही धाकटी धाकटी सुकी घडल्यात ते तूं नेक्स्ट रावंडाक येताना समा करनीये श्रुती म्हणटात पळय पिच्चींग म्हणटात पळय पिच ओके ते पुरा समा कर जायत. तुजे डान्स आनी पुरा बरें जालें कोणा शिकयलें मम्मी बरी डान्स करता म्हण जालें तर वय गे मम्मी मात गे डाडाय करता आईस तर ते काय कोण आसा दुसऱ्या घरा माय मागीर मम्मी दादा मागीर बाबू आसा गे कितलो ल्हानसो बाबू 3 years old 3 years असो बाबू गे ಅವಣ್ಣಿ ಬಾಬುಲ್ಲೋಕಿ ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ಗೋನು ಸಕ್ಕಡ ಮಾಯಿ ಆಬು ಸಕ್ಕಡ ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೇಡ डान्स करा जायते नेक्स्ट राउंड आता सगळ्यांचे स्टेप्स काढून येतो जायत गे ओके ऑल द बेस्ट थँक यू डेल्विया हाय फादर हाय हब्बा तुका पळयत आसतना आनी वेदी पळयत आसतना म्हाका थोड्यो गजाल्यो आदले उडासाक येतात. पयल्यान पयलें ह्या सकेल्या
दायज वर्ल्ड सगळ्या पंगडाक हांव शाबासकी पाठयतां. असली वेदी कितल्या कलाकारांक मुखार हाडटा गे म्हणलें. हें गायन केल्लें जोश आला पळय तुज्या बरी तारलें. हांव संदेशांत आसतना हें ताणें सांगलें म्हाका गुर्तूनातलें. आमी समर कॅम्प करता आसतना तांकां पुरा ल्हान भुरग्यांक हांवें स्टुडियोक आपोवन व्हरून कोरस सिंग करूंक लायिल्लें तेंकी. तुज्या बरीच आसलें. आज जोशल व्हडले कलाकार तें ट्रेन करता. रोशन गिटार मात खेळटलो हांव संदेशांत आसतना आमच्या स्टुडियोंत, पूण आज तो कंपोजर जाला आनी वन ऑफ द बेस्ट कंपोजिशन्स सांगता हांव. बरें अपुर्बायेचें आसा. डॉनी कोरेया अप्रूप आयकोनचें, पण ताणें बरयल्लें तें अपुर्बायेचें जालां. पळय असले वेदी तुज्या तसल्या कलाकारांक ल्हान जाल्यारय व्हड जाता आसतना उडास कर. हांवें तें सांगलें हांव जीव आसतना गुर्तूना म्हाका, पूण जाल्यार एक उडास दवर. कशें पळय अले वेदी मेळ्ळ्या वेळार यू मस्ट टेक दी ऑपॉर्च्युनिटी अँड परफॉर्म करचें पडटा. की तुज्या संगिता विशीं हांव कांय दुसरें कॉमेंट करना. सक्कट सांगलां तें तुजें फ्री टायम आसतनाय पण तुवें सिंग केल्लें रीत आनी तें एक्झॅक्ट रिदम सिर करतना आयली रीत आहा पळय व्हेरी गूड. आनी तुज्या डान्स ह्या ऑडियो विज्युअल मिडियमाक बरें पसंद जावचें आसलें. तुका शाबासकी पाठयतां. दोगां धाकटुली नेणटुली भुरगीं दोगां तितकीशीं व्हडां भुरगीं हांगासर ह्या आयच्या एपिसोडाक येवन पावलीं. तांणी बरीं पदां विंचलीं, व्हेरी इंट्रस्टींग सॉंग्स, आनी तांणी भरपूर तयाराय करून आयलात आनी जजीसांनी बरी बरोवणी तांणी दिल्या. सो विथ दॅट आनी हांगासर इतले हांगासर एपिसोड जाले आनी ह्या रावंडांतल्यान मुखल्या रावंडाक कोण वेतात कोण वचनात दॅट्स नॉट समथींग वी नो. पण तुमी घरा बसून तुमी एक मेंटल नोट करते रावा. तुमचे फेवरेट परफॉर्मर मुखार वचूंक शकता गी और तांचे परफॉर्मन्स बरें आसले गी आनी आमच्या कमेंट्सान ती आमकां तिळसिया. भुरगीं वाचतात तांचे मालगाडी वाचतात तांकांय खुशी जाता आनी कमेंट्सांत तुमचो मोग आमच्या कार्यक्रमाक मात न्ही बगार आमच्या भुरग्यांकी आमच्या कंटेस्टंट्सांकी तुमी भरपूर दिते रावा. विथ दॅट बगाळ वीक्षकांनो आमी जजीसांक देव बरें करूं म्हणटा. आयचो एपिसोड आमी हांगासर अखेर करता. तुमची आनी आमची मुलाकात ॲज युजल येवच्या शुक्रारा जस्ट नो वरार. डू नॉट फॉरगेट टू ट्यून इन टू दायजी वर्ल्ड TV. तळ्या पर्यंत भरपूर मोग आसूं दी. मनोरंजना खातीर पळयत रावा दायजी वर्ल्ड TV 24/7.